गोंयांत सत्तेचेर आशिल्ल्या भाजप सरकारान मांडवी न्हंयचेर बांदिल्ल्या तिसऱ्या पुलाचें उक्तावण 27 तारखेक केलें. उक्तावणाच्या तिसऱ्या दिसाच्यान हो पूल येरादारी करपा खातीर उक्तो करपाचें आश्वासन दिल्लें. 29 तारखेक सकाळच्यान हो ब्रिज आमी लोकां खातीर ओपन करतले. तुमी म्हणटले कितें 29 तारखेक कित्याक आमचें जें मेन फंक्शन आसा तें फंक्शन माननीय मुख्यमंत्री आनी नितीनजीच्या हातान आमी सेंटराक करतले, म्हणजे सेंटर ऑफ द पॉयंट जो आसा आमचो ब्रिजाचो थंय करतले. आनी त्या खातीर लोकांक थंय येवपा खातीर दुसरे दीस पर्यंत आमी तो लोकां खातीर ओपन दवरतले. आनी लोकांनी थंय येवन जाय जाल्यार दुसरे दीस पर्यंत वयतले, त्या नंतर लोकांक तो बंद आसतलो. मात आजून पूल येरादारी करपा खातीर उक्तो करूंक ना. गोंयांत आचारसंहिता केन्नाय जाहीर जावपाक शकता. ताच्या भंयान भाजप सरकारान पुलाचें उक्तावण करून मोठेपण मेळोवपा खातीर पुलाचें काम पुराय करच्या पयलींच उक्तावण केलें. मात येरादारी करपा खातीर पूल आजून उक्तो केलो ना. GSIDCचो उपाध्यक्ष कुंकळकारान लोकांचें निमित्त करून लोकांनी पुलाचेर वचून आनंद घेवचो म्हूण पूल येरादारी करपा खातीर आनीक कांय दीस बंद दवरला अशें पत्रक काडिल्लें. गोंयचो लोक म्हणटा पूल येरादारी करपा खातीर बांदिल्लो काय पूल लोकांक मजा करपा खातीर. ना जाल्यार हे कितें करता, काम करतना लोकांक कितले त्रास जाले किंवा कितलो वेळ जालो ते पळयना. कारण भाजपाचें एक हें आसा, कितें म्हणटात तांची स्टायल आसा. आतां जशें पुलाचें केलां, पूल ताणी इतलो लेट लायलो आनी आज पुलाचें ग्लोरिफिकेशन अशें केलां की तो 8 वंडर कसो करून सोडला. अरे जेन्ना लोकार्पण करता रोखडो पूल दिवंक जाय न्ही लोकां कडेन, लोकांनी थंयच्यान वचपाक चालू करूंक जाय. पूण तो ताणी कोणाक लोकांक पळोवपाक दवरला. म्हणजे तुमी तो पळोवपाक बांदता ते कितें तें ब्युटिफिकेशन तें काय खरेंच ताका थंय अडचण जाता हांची वेहिक्युलर ट्रॅफिकाची म्हणून तो पूल बांदला. हें स्पश्ट करूंक जाय सरकारान. बेश्टो एक पूल बांदलो आनी आतां सांगपाक कांय ना हांचे कडेन म्हणून ताजें ग्लोरिफिकेशन केलें आनी लोकां फुडें तो असो दवरला जशें 8 वंडर. भाजपाक आपलें मोठेपण दाखोवपा खातीर ह्या पुलाचें काम पुराय जायनासतनाच उक्तावण करपाची घाई जाल्ली. आनी तशें भाजप सरकाराक काम पुराय करच्या पयलींच प्रकल्पांची उक्तावणां करपाची संवय आसा. हाचे पयलीं अशीं खुबशीं उक्तावणां केल्लीं आसात अशें तारा केरकार म्हणटा. हो ब्रिज खरें म्हणून जाल्यार 10 तारखेक पयलीं इनॉग्रेशन करता म्हणलें जानेवारीच्या, आनी हे 10 दिसां भितर सगळें काम करतले अशें म्हूण सांगलें. मागीर सडनली तेंच्यांनी सांगलें 27 तारखेक करता म्हणून. 27 तारखेक इनॉग्रेशन केल्या उपरांत 29 तारखेक लोकांक भोंवपाक लागून दवरता म्हणून सांगलें. लोकांनी 2 दीस भोंवचे आनी मागीर रोड ओपन जातलो म्हणून. आज सडनली तेंच्यांनी डिक्लेअर केला तो 4 तारखेच्यान ओपन जातलो म्हणून. गव्हर्मेंट जावं मुख्यमंत्री आमचो मनोहर पर्रीकर, सुदीन ढवळीकर आनी गडकरी हे सगळे भितुरल्या भितूर कितें स्कॅम करतात म्हणून कळना. लोकांक दाखयतना बी प्रॅक्टिकल म्हणून सांगतात आनी हेंची नाटकां अजून कामां सोंपक ना. कितले अजून फिनिशिंग काम करपाचें आसा आनी हांकां फक्त इलेक्शनाची तयारी, इलेक्शनाक कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो म्हणून पाटी पडोंक जाय म्हणून हे अशें केल्लें आसा. आमच्या वास्कोन ब्रिज चालू आसा 12 वर्सां जालीं, अजून त्या ब्रिजाचें काम जायना. मडगांवचें हॉस्पिटल आसा 12 वर्सां जालीं, 13वें वर्स चालू आहा, अजून त्या हॉस्पिटलाचें काम जायना. पण हेंकां हो सेतू, अटल सेतू आपणें केला हे झेत मिरोवपाक तिगूय जाण चड सुबेस आनी हेजो व्हडलो स्कॅम आसा हें बी दिसून येता. हे लोकांक दाखयता. हे आतां तुमकां दिसता हो 4 तारखेक सुद्दां ओपन जातलो. अजून कितले तरी म्हयने 2 म्हयने कांय ना म्हणल्यार वर्सभराचें तरी काम आसा. ते येदे व्हडले व्हडले लोखण आसा ते सोडोवपाचे आहा, ते तेंच्यांनी अजून सोडोवंक ना. सगळीं अजून कामां पेंडींग आसा आनी लोकांक दिशाभूल करीत आसा. प्रॅक्टिकल मनोहर पर्रीकर कितें काम करता पुलाचें तें वेवस्थीत काम कर आनी लोकांक जाता ओपन करता म्हणून काल आनी हांगा लोक कितलो येयलो त्या लोकांक सुद्दां धांवडून घातले. लोकांक ब्रिजार वचपाक दिना. चल्ला कितें? कित्याक बांदला तो? तुमचे फक्त पाटी येवपाक लागून.